गोंयांतलो एकमेव कत्तलखानो सरकारान मुद्दाम जावन बंद दवरला आनी आतां कर्नाटकांतल्यान येवपी मासूय बंद जावपाचे आसा. जनतेन कितें खावप आनी कितें ना हाचेर आतां सरकारी निर्बंध लागपाक लागला. कर्नाटकांत जनावरांचे कत्लेचेर बंदी घातिल्ल्यान हे फावट क्रिस्त भावांक नाताळाक मांस मेळचें ना. हो सरकाराचो धार्मीक फूट घालपाचो प्रकार आसा म्हण आमदार विजय सरदेसाय उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बुधवारा म्हळ्यार 2 दीस पयलीं द कर्नाटका प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अँड प्रिजर्वेशन ऑफ कॅटल बील म्हणटा तें मिस्ट ऑपोजिशन वॉकआउट कर्नाटका असेंब्लीन पास केलें. हें बील कंट्रोवर्शियल आनी सगळे तरेचे कॅटल नॉट ओन्ली अ काव नॉट ओन्ली अ काफ बट इवन बुल्स स्लॉटर ताचें बॅन जाता आनीक imprisonment up to 7 years and fine of 10 lakh rupees is involved. This is the punishment that is involved. थंयचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर अश्वथ नारायण म्हणटा की इट इज मेंट टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर आनीक टू प्रोटेक्ट विजिलन्स म्हळ्यार गौरक्षक हांकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर हें बील आमी हाडला. जे कर्नाटकान आतां हो योगी मॉडेल एडॉप्ट केल्लो आसा थंयच्यान जर सप्लायज बंद जाली जाल्यार ह्या क्रिसमसाच्या प्लॅटराचेर बीफ म्हणटा तें आसचें ना. ही एक क्लियर कट पॉसिबिलिटी. पीपल डोंट ट्रस्ट द गोवा चीफ मिनिस्टर सो ताका प्रश्न करप म्हणल्यार तो फायदो ना. कोणाक विचारप फिलीप नेरी रॉड्रिग्स सारको ओ जेनिफरा भशेन ओ क्लिओफासा भशेन ओ टोनी नाजाल्यार बाबाशाना भशेन हांकां दे हॅव नो वॉयस. म्हणटकीर हांव हो क्वेश्चन एक मनीस जो बीजेपी नॉर्मली फील्ड करता जो हू स्पीक्स ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग माय फ्रेंड निलेश काब्राल हाका हांव प्रश्न घालूंक सोदता की ह्या वर्सा क्रिसमस प्लॅटराचेर बीफ आसतलें काय म्हणून. हें ताणें उत्तर म्हाका दिवपाची गरज ना. ताणें आपल्या लोकांक तें सांगचें.